म्हाका जाय लोक खुशाल आसलो. म्हाका दिसता संवसारांतली सगळ्याकीन वायट परिस्थिती तोर सकाळी उठोन दिसाचो कारबार चलोवंक आनी निराशी जावंक. हे परी जियोंक सांताबाची वस्त न्हय. आनी आमचे परिस्थितीन आमकां कशी दवरूंक हे परी शक्य ना कांय वेळाक. तुका बरें दिसत पूण ताका तांग ना तर खोशी दवरूंक ना. तें तुजे भितर थान येवंक जाय. बरें तर 2 सॅम्युएल 11 सुरू करुया वर्स 1. वर्स सोमच्या वेळार राजा लोडियाक वेतले. दाविदान जोआबाक अमोनीच्या निसंतोन करूंक आनी राबा शाराक वेडो घालूंक धाडलो. पूण दावीद जेरुसलेमाक रावलो. म्हाका दिसता तुवें पळोवंक जाय मनान धरूंक की जेन्ना राजा झुजाक वेता दावीद घरा रावलो. ती जावन आसली सुरवात ताच्या प्रश्नाची. सांतून तो फारोयलो जे खरेपणी ताच्या उतराला उरलेल्या जिवितान कांय प्रश्न उत्पन्न करूंक पावले. जेन्ना राजो झुजाक वेताले ताणें निर्णय घेतलो सुसेगाद न्हिदोंक. आतां एकूच मिनिटाक थांबता आनी तुमकां सांगूंक खारान लोक कित्याक त्रासान पडटात ते कित्याक ते सारक्या वेळार कामांक उद्योगी आसनात. आनी जर तूं सगळ्या बोलान सारकी वस्त करिना तर तूं वायट वस्त करूंक पावतलो. आळशीपण एक व्हड प्रश्न. आळशीपण देंवचारा कोडल्यान येता. देव आमकां सांगता उद्योगी आनी उमेद आनी उत्साही आनी उत्सव पेटोवन आनी उर्बेवून जावंक. वय पूण म्हाका तर ते परी दिसना. बरें बायबल म्हणटा पवित्र आत्म्यान तूं मिसळ जा. जेन्ना राजा झुजाक वेता तेन्ना गरज आमी दर दिसा उठोंक आनी झुजाक वचोंक. कारण आमी जावन आसात राजा आनी यादीक सर्वेस्पद देवाचे. हांगा आसा दर एक मनीस एक राजा आनी एक झूज चालू आसा. आनी गरज तुवें उठोंक आनी गरज तुवें तुज्या खुद गोळ्याताक मारूंक. तुसाने दाविदाक राजा जावंक नेमलेलो ताणें 20 वर्सां पयलीं मुकुट घालच्या आदीं एक वस्त तांणी शिकोवंक जाय आसलो. एक व्हड मारपी जावंक. तुका तुज्या जिवितान एक आपोवन आयले दिसता. तुका अशें दिसता देव तुजे वरवीं कितें करूंक सोदता पूण तुवें शिकोवंक जाय कसो उठोवंक पवित्र आत्म्यान मिसळ जावन आळशीपण तुजे भितरले काडून उडोवंक. आनी जेन्ना तुजी उर्बा ओस्कोत जाली तुका दिसता गरज तुवें तुजो पवित्र पांय फोर्सान दामूंक देंवचाराक आनी ताचे येवजणेक कुशीन काडूंक. आनी गरज तुवें म्हणूंक ना हांव थंय परत वेचिना. बसोन म्हजेच सुचरे करचे बदलेक म्हाका आनीक बऱ्यो वस्तू करूंक जाय कित्याक म्हाका सोंपें जिवीत जियोंक नाका. वय हांगा रावंक कोत्ता पूण तें चलना. तर जसो दावीद बाजेर विसोय घेतालो जोनेनांतल्यान भायर पळयतालो. वर्स 2 एक दीस दनपार जातोच दावीद बाजेंतलो उठलो. हांव नाका आसली ताचेर आसलो म्हूण हांवें अशेंच म्हटलें. उतर गिन्याची. तो राजमहालाच्या तेरेसार भोंवडी मारतालो. थंय ताका एक बायल नाताना दिसती पडली. ती बायल भोव सुंदर आसली. ती बायल कोण ती दाविदान खबर काडूंक लायली. ताणें अशी खबर काडली ही बातशेबा एलियामाची धूव आनी उरयास हिताताची बायल. आनी दाविदान तिका आपोवंक धाडली. केदो व्हडलो शक्तीचो अपमान. तुझा न्हय राजांक कित्याक त्रास घालता ते शक्तीचो अपमान. ताच्यान ताका जाय तें करूंक जातालें. तिका ती जाय आसली ताणें घेतली. शक्तीचे जुटायेर पावतूच चड चतूर रावंक जाय की तुजी शक्ती तूं उजार करिना म्हूण दुसऱ्यांक माल त्रातार करूंक. जेन्ना दाविदान तिका आपोवंक धाडली ती ताच्याशी आयली. तिच्या म्हयन्याचे जावन ती नितळ जाली. तो तिका घेवन न्हिदलो. उपरांत ती घरा परत गेली. ती गोरबेज जाली आनी तिणें दाविदाक सांगून धाडलें हांव गोरबेस्त आसा. आतां दाविदाक एक प्रश्न उबो जालो. बरें दाविदान जोआबाक हो निरोप पाठयलो उरयास नांवाच्या हितायाक म्हजेशी धाड. आनी हांव हें सगळें वाचचिना पूण हे परी काणी सांगता. दाविदान उरयासाक घरा धाडलो न्हीद घेवन ताचो सन्मान करूंक. तितून तो ताचे बायलेकशी न्हिदतलो म्हूण.
मागीर थावे जातोस की ती गोर बेस्त आसा म्हूण कोणाकूच दुबाव पडपाचो नासलो, कोणूच विचारचो नासलो की तो तिचो घोव म्हूण. जर तो घरकार भायर झुजता जाल्यार तिचो घरपार जावपाचो न्हय. आनी जेन्ना तिका प्रश्न आयले ती डावाड्या बाबतींत सोत सांगूंक आसा. बरें जालें कितें? उरायास एक इतलो देव मनीस आसलो. ताणें उगडास केलो आपल्या सगळ्या भावांचो जे थंय भायर झुजताले आनी ताणें म्हटलें, तुज्या न्हय घरा आसोंक हांव खोशी आसा, पूण हांव थंय भितर वचोन म्हजे बायले सांगाता न्हिदचो ना. हांगा शहरांतूच रावतलो आनी हांगाच न्हिदतलो, फकत मान दिवंक म्हज्या त्या सगळ्या भावांक जे आयज रात्री आपलो जीव झुजून दिताले. डाविडान म्हटलें, ओ देखून ताणें दुसरी येवजण काडली. पळय, जेन्ना तूं फोटी मारून वस्तू लिपोवंक सोदता तेन्ना तुवें आनीक दुसरी वाट सोडूंक पडटा, आनी आनीक दुसरी आनी आनीक दुसरी आनी आनीक दुसरी. आनी एक वस्त फोटी मारपाची संवय जातूच तूं तें बरें कोत्ता, तुका खबर पासून ना तूं कितें कोत्ता. बरें पळय, आमी कितें सारकें म्हणटा ताची सोजमणी न्हय की आमच्या भितर आमकां खबर आसा तें सारकें न्हय म्हूण. आनी म्हाका दिसता देवाक जाय आयज फकत म्हाका उजार करून तुका कळोवंक की तुका काकूत आसा म्हूण. देवा कडेन तुजें काकूत आसा. गरज ना तुवें तुज्या पातकात हांव लिपोवन कित्याक तूं वय म्हणूंक भियेताय म्हूण. देव आदींच जाणो, तो फकत रावता तुवें स्पश्ट कबूल करूंक. आनी देवाचे नदरेन मुखार कांयच लिपयना. देव आदींच जाणो आसलो जे देवीत कोत्ता तो. पूण दाविदान खूब वेळ घातलो, उणेंच म्हटल्यार 1 वर्स तें लिपोवंक. आनी तुमी पळयतलात कसले परिस्थितीन तो आसलो. तो ज्या वेळार तो नितोल जालो देवान ताका काकूत दाखयली. देवाची काकूत इतली महान, इतली अजापांनी बोललेली, ताची ताव आमच्यान काडी नजो. आमी ह्या राजाक पळयतोच, ह्या मनशाक जाका इतली संदी दिली, जाका इतली व्हड शक्ती आसली, ताचे लागीं गिरेस्तकाय आसली, ताचे लागीं अधिकार आसलो, सगळ्या तरणाट्या परस देवान ताका मान दिलो. आनी मागीर ताणें कितें केलें? म्हाका चिंतूंक पासून जायना ताका कितलें वायट दिसलें. आनी तरी जेन्ना तो देवा थंय सारको जालो, जेन्ना तो देवा थंय एकदम नितोल जालो, देवान ताका बक्षिलो. म्हाका दिसता आयज हाजीर आसलेल्यांक नवी सुरवात मेवता म्हूण. म्हाका दिसता गरज तुवें तुज्या आनी देवाच्या मदें कितें आसा तें उक्तापें करपाची. आनी तुका जाय तर हांगा एक नवी सुरवात आसा, वा तुका ती फुडल्या वर्सा वा त्या फुडल्या वर्सा जाय जाल्यार तुजो न्हय हे बाबतींत सोंत सांगल्यार म्हणूया हांव म्हज्या घोवा बरोबर वायट वागलें आनी हांव नकलो. तुजो न्हय गोडवेक हांवें ताची केबळां केल्यां आसतलीं आनी तोंडाक येता तें म्हटलां जें हांवें म्हणूंक फावो नासलें. आनी तुमी जाणून आमच्यान रोकडींच निबा करूं येता. बरें, म्हाका बरें दिसना, म्हज्या जिवेक बरेंशें दिसना, हांव दुयेंत आसां. हे परी कोण आसा? आनी उपरांत तेच भाशेन आमकां आमी कितें वायट केलां तें आसा, पूण आतां तें नेसयलां देखून तें हांगा आसा आनी तें हांगा कितें कोत्ता. आमी तें भायर उडोवंक ना, आतां तें हांगा सोतायता. म्हणटच आमच्या निरासपणाचे टक्के आनीकूय वाडटात. हांवूच नकलो म्हजें थंय कितें आसा तें दोतोर. आनी हांव म्हणना हें सगळें निरासपण पातक म्हूण तुज्या जिवितान, हें हांव म्हणोंकूच सोदिना. हाका वेगवेगळीं कारणां आसात, पूण हो विभाग आमी किकोंत करूंक फावो ना. आमकां हो किकोंत करूंक नाका. म्हणजे हांव तुका सांगता, हांव जाणो म्हजे भितर एक व्हड वजन जातालें. आनी तूं जाणय एक वस्त जाची म्हाका भिरांत आसा ती म्हजें कितें वायट करूं येता म्हूण म्हाका ताकत आसा कितें वायट करूंक, 2 वा 3 निमितां दिवंक, ती बेगीन लिपोवन दवरूंक आनी म्हजें जिवीत चालू दवरूंक. आनी आतां म्हाका हें आतवेंच दिसता म्हजे भितर आनी हांव ताचो गुन्यांव दुसऱ्या वस्तूचेर कोत्ता. बरें, घडयेक म्हाका पचना, घडयेक वातावरण वायट आसत, घडयेक कितें. आनी हाचें कारण इतलेंच, आमी देवा थंय न्हीद तोलनात. तुमकां कितल्या जाणांक दिसता दर दिसाची सुरवात 5 ताप करून केल्यार बरें जाता? काल जा नितोल आसात ती सुभागी, ती देवाक पळयतली. आनी आयकात, जेन्ना तूं जाणूय तुजें वागप सारकें जावंक ना म्हूण, तेन्ना ज्या मनशा सवें तूं वायट आसा ताचेशी वच आनी नितायेर घाल. गुन्या कबूल कर. एकामेकाचे गुन्या एकामेकाक कुमसार जायात की तुका आत्मीक आनी मोनाची पेकोवणी मेळटली, तुका पेकोवणी मेवतली. आमी वस्तू लिपोवन पेकोवणी मेलो ना, आमी जबाबदारी घेवन पेकोवणी मेळटा. आनी म्हणून तूं हें जाणय
हांव चुकलीं, म्हाका बोगोस. देवा, हांव चुकलीं, म्हाका बोगोस. रोखडीच तुका काकूत मेळटा. आनी तुजा न्हय म्हाका गमलें की लोक पासून, केन्नाय सादो लोक पासून, कोणी क्रिस्तांव न्हय तो लोक, जर तूं नितोल जाची आमी बरी मनाची अवस्था आसल्यार कोणूय ताका बोगशितलो. हांव तुका सांगता, लोक आमकां केन्ना बोगसूंक सोदिना. केन्ना आमी मूर्ख कशी आनी सगळींच निमितां सोदतात आमी वायट केल्या विशीं. आमेन. दाविदान आनीक एक रस्तो दवरलो. ताणें उरायसाक जिवेशी मारूंक दिलो. ताणें एका घरा हाडलो, चिंतून तो आपले बायले बरोबर न्हिदतलो म्हणून तिचे म्हणून येताले ताच्या थाय ती गोरबेज जाली. ताका मारूंक केली. ताणें बादशेबाक आपणायलें आनी ती सांगातां जियेली. म्हाका दिसता एक वरसभर काजारी सुकान वो अशें तांकां दिसलें. आतां पळोवया 2 सॅम्युएल 12. देवान ताचो फुडो करूंक एक प्रवादी धाडी सोर. हांव तुका सांगता, जेन्ना देव येता तुजो फुडो करूंक इश्टा, तुमचो कितल्या जावनाचो फुडो देवान असोच केला जायत. तुमी कितलीं जाणां जाणो तुमचो वेल पावतोच तुमचो वेल पावला म्हूण अशें दिसता. सगळे वाटांनी तो तुजो फुडो कोत्ता म्हूण तूं इगोर्जे तें आयकता, तूं रेडिओर आयकता, पुस्तकान वाचता, इश्ट कितें म्हणटा. पवित्र आत्मा तुका न्हिदोंक दिवचो ना. वर्स 1. सर्वेस्परान नाथनाक दाविदाशी धाडलो. ताचेशी येवन ताणें सांगलें, एका शारान 2 मनीस आसले, एक गिरेस्त आनी एक गोरीब. गिरेस्ता लागीं मेंढराचे आनी गोरवाचे जायते हिंड आसले, पूण गोरिबा लागीं एकूच शेली आनी ती बी विकती घेतलेली. तिका जेवण खाण दिवन ती बरे भाशेन पोसली आनी ती ताच्या भुरग्या बाला सांगाता वयर सोडली. ताचेच खाण खाल्ली, ताच्याच कांशांतल्या पियेताली आनी ताच्या हड्ड्यार न्हिदताली. पूण एक दीस एक पावनो त्या गिरेस्तार आलो. ताका जेवण कारूंक तो आपल्या खाशा एका मेंढराक वो पाडूंक मारूंक तयार ना जालो. पूण त्या गोरबाची शेली मारून आपल्या पावनाक ताणें जेवण तयार केलें. तो ताका सुजमोनी मेली. तो ताका एक घडून काडलेली काणी सांगता, कोणूच एकल्याची आनी दाविदाचो राजा आसलो हाचेर आपली नीट दाखोवंक. हें आयकोन त्या गिरेस्ताचेर गरम जालो आनी ताणें नाथनाक म्हणलें, देवाच्यान अशें केलें त्या मनशाक मरण फावो. असलें कोत्तूब ताणें केलें म्हूण ताका दोया दाखोवंक ना. देखून ताणें एक शेल्याक 4 शेल्यो फारीक करूंक. तेन्ना नाथनान दाविदाक म्हटलें, तूंच तो मनीस. तो ताका एक काणी सांगता. सो 2 मनीस आसले, एक गिरेस्त एक गोरीब. दावीद गिरेस्त आसलो, उरायस गोरीब आसलो. दाविदाक खंयचीय वस्तरी मेलोंक शकताली, खंयची जी ताका जाय आसली. ह्या मनशाक एकच बायल आसली, तो तिचो मोग करी, तिका व्हड मोलाची आसली. दाविदान कितेंय मेलोंक शकतालें, पूण तो गेलो आनी ह्या मनशा लागीं आसा तें मेलें. आतां तो काणी आयकता आनी कोणाक जाला तें हें म्हाका अजाप दिसता की आमच्यान दुसऱ्या सवे खोटी नीट करूंक जाता त्याच कर्तुबाक जे आमी आदारतात. हे कशें जावं येता? हें जावं येता निबाक लागोन. तेंच भाशेन आमच्यान हें करूं येता. जे कितें खूब काल आदी देवान म्हाका दाखयलां तें आमी लोकांक पळयतात आमच्या दुर्बीन घेवन आनी आमचो मॅग्निफायिंग ग्लास घेवन. आमी दर एक चूक पळयता. पूण आमकां पळयतना आमी गुलाबी वखलां वापरतात. तुवें केन्ना तरी असल्या वखलांची खबर आयकला? ती गुलाबी वखलां हांव सांगता ती सगळेच तातूंतले गुलाबी दिसतात. गुलाबी ते बरी आमी आमकांच पळयतात. म्हाका तो सदांच निमिता आसा, तुका निमिता ना. दाविदान म्हटलें ह्या मनशाक सुटका ना आनी नाथनान ताका म्हणलें, तूंच तो मनीस. आतां म्हाका तुका हेंय सांगो दी, हांव जाणोय जर तूं म्हज्या रागार आसा, तूं आदींच रागार आसा म्हूण देखून अदीक बरें हांवें तर अदीक बरें आसा तेंच सांगल्यार.
जाव येता आयज सकाळी घरा कोणाचेर चावोन तूं हांगा भितर सरला कितें कितें केलां देखून वो कितें म्हटलां वो कशे तरेन वागप जालां म्हूण ह्याच फाटल्या 3 दिसांनी तुवें खूद हें केलां जायत. बरें जालें सोत सांगता ती सगळीं मनशां फाटल्यान बसल्या. फुडें बसल्यात आनी हेरा परस अदीक भावार्थी दिसोंक जाय. म्हज्यान सोत मानिनेचो. हांवें तुजेर विस्वास दवरलो आनी तुवें म्हाका घात केलो म्हूण. बरें हांव सोत सांगल्यार खरेंच हांव म्हणटा खरेंच खरेंच सोत. चलात आतां. हांव जाणो वेल आसा जेन्ना हांवूय रेस्पेद दिना. तुका बरें दिसना जेन्ना तुजें सिक्रेट कोणाक सांगतोस. म्हज्यान सोत मानिनेचो. हांवें तुजेर विस्वास दवरलो आनी तुवें म्हाका घात केलो. बरें तुवें कितलो त्यो कोणाचो घात केला. बरें पूण हांव चाड्ड्यो करिनासली. हांव फकत जाय आसलें ताणें मागणें करूंक. तुजो न्ही हे परी पातोक एक दुसऱ्याच पावंड्यार वेता. आतां आमी त्या भावार्थाचे नदरेन पळयतात. इश्टा हें आयज सकाळी बरें दिसता. तूंच तो मनीस. नातानान म्हटलें तूंच तो मनीस. थोड्या वेळाक स्तोत्र पळोवया. म्हाका हें स्तोत्र वाचूंक जाय. म्हाका वेल ना आतां स्तोत्र पळोवंक. स्तोत्र 32. स्तोत्र 32. गुन्यांचे बोगसोने जर मेल्ले पातकाचे खोट जर धुवन काडले मनीस कितलो भागी सर्वेस्परा मुखार. जर कोणाक गुन्यांव ना कोणाच्या मनांत जर आडखानांत तो मनीस कितलो भागी आसा. तो मनीस वगीच रावलेली तेन्ना सगळो म्हजो जीव विरून गेल्लो. आख्खो दीस हास्कार सुस्कार सोडीत आसलो. दीस रात तुजो हात म्हजेर जोड बसलोलो. गिमाच्या उज्यान जसो जीव सुकता तशीच विरून गेलेली म्हजी सोकोत. थाम आनी सवकास नियाल. पूण हांवें तुजेर मुखार म्हजो गुन्यांव वळखून घेतलो. म्हजें पातोक हांवें लिपोवन दवरलें ना. हांवें म्हणलें सर्वेस्परा मुखार म्हजो गुन्यांव वळखून घेतलो आदी कितें जाता सांगोन कोबार जायसर. आतां हें पळय आनी तुवें रोखडेंच म्हजें पातोक बुक्षिलें. तुवें म्हाका कचऱ्यान लुवंक दिवंक ना. तुवें म्हाका भीक मागूंक दिवंक ना. तुवें म्हाका भायर बसोंक दिवंक ना. तुवें म्हाका रोखडेंच बोगसोने दिलें. गुन्यांव आनी अन्याय म्हज्या पातकाची थाम आनी सवकास नियाल कर. देखून दर एका तुज्या भोगतान आकांतांच्या वेळार तुका प्रार्थना करचें. बुट्टीची उदकां कितली उंच सोडो ती ताका लोटची नात. ती ताका लागची नात. तुज्या गोपांत हांव लिपोवन रावता आकांताच्या वेळार तूं म्हाका राखून दवरताय. सोर भोंवती सुटकेच्या उल्हास तूं म्हाका आयकोंक दिताय. पळोवया स्तोत्र 51. म्हाका दिसता कोण पूण टीव्हीचेर पळयता वो कोण पूण बिल्डिंगान आसा ताचो दीस अदीक बरो वचपाचो. सो तुवें फकत तुजी पातकाक उमसार केल्यार सगळें सांगोसोर आनी दुसऱ्यांक बोट दाखोवपाचें बंद केल्यार. हें तूं जाणय ह्या सुमारान म्हजो एक दीस चड बरो वचोंक ना. म्हणजे देंवन चार म्हाका ओडूंक सोदी जातलें हांव तुमकां भायर दवरूंक तोच भीत कोत्ता तांतलें. तुका आनंद मेळोवचो ना तुवें संवसार भोंवतणी लोकांक प्रवचन केल्या बगर आनी तुका कसली परिक्षा मेळटा ती पळयल्यार हांव नकलो हांव कित्याक सवकास आसा ती. म्हाका हे परी कित्याक दिसता काय डाल आयज ह्या संवसाराक उदासपणी विशीं प्रवचन कोत्तेली.
तुझा न्हय जेन्ना तुजो दीस बरो वचना म्हणजे तुजो न्हय हांवें आतांच कसली मूर्पणां उलोवली. तुमी कितलीं जाणां जाणा ते परी जातूच तुमी मूज जाता. म्हजी किंमत कोणूच करिना. म्हणजे हांव इलायसा परी थंय अरण्यान भायर बसल्या. बरें बरें देवा, हांव एकलोच उरला. तो तुजो मोग कोत्ता. हांगा सोर भोंवती कोणूच म्हजी काळजी घेना. देवा हे फकत एलायजान म्हणलें हें म्हज्यान भोगूंक जायना. सोर हे पोरी जायत वेतले जाल्यार म्हजो जीव काड. तो असलो एलायस प्रवादी. तो अरण्यान गेलो हें म्हाका आवडटा. एक सुरे सुवातेर. ओ वय सुकलोल्या अरण्यांत वच. आनी इश्टा जोना गेलो आनी एका कांटेरा वो असल्या रुखा खाला बसलो. हांव नकलो वो आतवीच वस्त वो दुडी. तो दुदी आसलो. तो थंय भायर आसा आनी ताचो आख्खो प्रश्न आसलो देवा कडच्यान पयस वचोंक. आनी संदिनान उडकी मारली. ओ वय पातोक तुका कसल्या पूण वायट जाग्यार पावयतले. आनी आनी वेताली सोमनीर बसताली. हांव तुका सांगता तशें बसोंक चुचुरे दिसतात. खरोच कसल्याय चुचुऱ्यांची सुवात मेलोंक म्हाका थावें जालें. जर तोखली टॉयलेटार दवरली तर परिणाम बरो जातलो. चलात. हांगा म्हजी कोण पण सोयरी आसात. बरें तर आतांच कुमसार जाली की ह्या सुमारान सगल्याकीन वायट दीस आसलो. आनी तूं जाणय कांय लोक आसलो जांणी कांय वस्तू केल्यो तांणी करूंक फावो नासली म्हाका दुखोवंक. पूण हांव मेकली जाली ना. आतां मातशें आयकात, उपकार करून आयकात. हांव कुमसार जाल्या बगर हांव मेकली जावंक ना की हांवें कुमसार करी बगत. की तांणी कितेंय करूं म्हजें वागप सारकें नासलें. चलात चलात. आनी तूं मेकलें जावचें ना. तुवें दुसऱ्यांचेर बोगल्यान घालचें सोडून दिवच्या आदी आनी तुज्या वायट वागपाचें कुमसार केल्या बगर हांव त्या विशीं जोरा वावुरता. स्तोत्रा 51. आनी शेवटाक काकूत सारा देवा म्हजी काकूत कोर. भूक होनवल्या देवा म्हजो गुन्यांव काडून उडोय. धू म्हज्या अपराधाचे खोट पातकाच्या चिकलांतलो म्हाका नितोल कोर. म्हजो गुन्यांव खरोच हांव वळखून घेता. सदांच म्हजें पातोक आसा म्हजे मुखार. तूं नितोल जाल्यार बगर तुज्यान तुज्या पातकांतलो मेकलो जावन येजो. तुजेरूच हांवें पातोक केला. तुजे नदरेन हे वायट तेंच हांवें केला आनी तुजे नितीक आनी फॉर्मानाचे चूक ना. हांव पोले पातकान जल्मना. आवयच्या कुसव्यान थान हांव पातकी आसा. म्हाका वर्स 6 आवडटा. मनशाच्या काळजान तुका जाय प्रमाणीकपण. तर बोर तुजी जानवाय काळजान म्हज्या उगदास दवर. आमी जायतो काळ जालो सुरवात केल्यार. जेन्ना आमी सुरवात केली आमी भितरल्या जिविता विशीं. मागीर तो अशें म्हणटा तूं म्हाका नितोल निर्मोर कोर आनी हांव साफ शुद्ध जातलो. मागीर वर्स 8 पोले. संतोसाचो आनंदाचो नाद म्हज्या कानार पडो आनी तुवें बूट केली हादां जिवाल जावन भुरकोट्टो. म्हज्या पातका वेली तुजी नदर काड. सगळे म्हजे गुन्यांव नाच कोर. हें म्हाका आवडटा. निर्मोल कालीज देवा रचून घाल. म्हज्या होड्ड्यान थीर मन घडून पोत्तून दी म्हाका. बरें पोले आनीक 2 वर्स. तुजे सोरशिलो म्हाका काडून भायर घाली नाका. तुजो पवित्र आत्मा म्हजे वेलो काडी नाका. आनी म्हाका वर्स 12 आवडटा. तुजे सोडवणेचो पोत्तून म्हाका संतोष दी. आमी उदास जावंक जेवंक गरज ना. उदास तो आमचे वटपण आनी आमची मान उबारपी. चलात आयज आमी उबी रावया.
पोरे आमी कितें वायट केल्यार परवाना सर आमी खोरींच पास्ताप कोत्तात आनी देवा लागीं बोगसोने मागतात तो बोगशितलो आनी देव आमकां फकत बोगशीच ना बगर तो आमचे पातकाचो उगडास आनीक दवरिना बायबल म्हणटा तो आमची पातकां ओस्तोमेक थान उदेंतीक इतल्याक पयस दवरता आनी तांचो आनी उगडास करिना ती खरींच बरी खबर. जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीन तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटाव. ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रीतांक आदार दिलो म्हूण सांगाताक आमी बुकेलांक जेवण दिताव, गरिबांक न्हेसोन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हँजल परगोडटाव. आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची उन्नती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारान परगट करूंक.